आयज न्ही आमकां दारबांदोडा पंचायतीन आमकां एक कंप्लेंट येयली आनी आमचो स्थानीक पंच आसा पळय ताका एक कंप्लेंट पावली की आमच्या हांगासर व्हाळान मेल्ल्यो कोंबड्यो उडयल्या म्हणून आतां आमी अर्जंट आमची मिटींग सोंपना फुडें इन्स्पेक्शनाक येयले. इन्स्पेक्शनाक येयत जाल्यार आयज आमी पळयलें की खरेंच खूब मोठ्या प्रमाणात कोंबड्यो तांतयां वेस्ट अशें उडयल्ले आसा. हांगा लागींच एक पोल्ट्री आसा पूण हांव मागता सरकारा कडेन की हेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवंक जाय. कारण हें उदक आसा पळय ते आमचे सगळे गांवचे लोक सगळे कपडे धुवपाक थोडे न्हांवपाक वापरता. तशेंच हें उदक ओपा वॉटर सप्लाय आसा पळय थंय वयता. तेन्ना हे फाल्यां आयज अख्ख्या गोंय जगभर बर्ड फ्लू आनी हेजो तेजो बोवाळ चालू आसा. तेन्ना सरकारान जाता तितले बेगीन हेजेर कारवाई करची अशें आमी मागता. आतांच हांगा पुलीस येवन गेल्या, आमी पुलिसांक दाखयला सगळे आनी फोटोग्राफ्स काडल्या. हांव बाकीच्या ऑथॉरिटींक आतां लेटर करतलो पंचायती वचून, पूण त्यान पयलीं मिडियाद्वारे हांव मागता सरकारा कडेन की जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन हांगा घेवपा जाय. कारण हांगा लोकांच्या जिविताचे म्हणजे लोकांच्या लायफा कडेन खेळपाचो हे चालू आसा. तेन्ना जाता तितले बेगीन कडक कारवाई करची अशें हांव मागता. आमचे ह्यान पयलीं आमच्या गांवच्या लोकांनी खूब कंप्लेनी केल्या आनी त्यो कंप्लेनी आमी प्रत्येक वेळार पोल्युशन बोर्ड आनी फुडें धाडलेल्यो आसा. पूण अशें जाता आयज एक्शन कांय जावना. म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची. कारण आयज आमचो स्थानीक पंच सकाळी फुडें तेज्या घरा कडेन लोक येयल्ले की असो वास मारता आनी सगळें म्हणून मागीर ते बेश्टेच विशय जाता. म्हणून हांव परत एकदां सरकाराक रिक्वेस्ट करता सगळ्या पंचायतीच्या वतीन की हेजेर एक्शन जाता तितले बेगीन घेवची.